नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जाणी फाटले 4 दीस गोंयभर खवदळ घाला. तांणी फक्त घराणेशाहीचेर अटॅकच केलो ना, पण तांणी ज्या तरेन अटॅक केलो ताचेरूय वाद सुरू जाला. ते प्रियोचे आमदार गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे. सर, वेलकम टू द शो. आय विल स्टार्ट विथ गिविंग यू बेनिफीट ऑफ डाउट, कारण खूप चर्चे गोंयभर चर्चे चल्ल्या, हेडलायनी जाल्यो, डिबेट जाली. वॉट इज युअर वर्जन? तुमच्या हाजे प्रमाणे वर्जना प्रमाणे कितें घडलें त्या कॅबिनेट मिटिंगे भितर आनी कितें भायर आयलें आनी तातूंत भितर कितें तफावत आसा काय सगळें खरें? एक गोष्ट म्हाका सबंद एका गोंयचे जनतेक सांगपाचें आसा. जे कॅबिनेटांत कितें घडलें तें कॅबिनेटा भितरूच आसता. पूण ज्या तरेन एका वृत्तपत्रान ही बातमी हाडली आनी विदीन शॉर्ट टायमा भितर जो अग्रलेखूय सुद्दां आयलो, तातूंतल्यान ही सगळ्यो फॅब्रिकेटेड गोश्ट गजाल जाल्या अशें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. कारण त्या कॅबिनेट मिटिंगेक फक्त मंत्री आसतात आनी आमचे सरकारी IAS लेवलाचे अधिकारी आसतात. हे कोणूच खंयच्याच एका मिडिया कडेन गेले ना किंवा प्रिंट मिडिया कडेन गेले ना. जाल्यार ह्या सगळें संशोधन खंयच्यान जालें हेजेर म्हाका दिसता गोंयकारांनी चड भर दिवप हें म्हाका तितलेंच. दोन मुद्दे आहात. पयलो मुद्दो हा की जें कॅबिनेटा भितर घडटा तें भायर येवप चुकीचें. अत्यंत. दुसरी गजाल, जें आयलां तें घडिल्लें काय घडलें नाशिल्लें. आतां म्हज्या हिसपा प्रमाणे थंय अशे तरेचें कांयच घडोना. जातीवाचक जे शब्दांचो जो पेपरांचेर बरोवन आयिल्लो आसात, हांव एक आमदार, म्हाका एक खबर आसा की म्हाका सगळ्या लोकांनी मत मारिल्लें आसा आनी तातूंत भितर ज्या शब्दां भितर जातीवाद आयिल्लो आसा तो ब्राह्मण समाज सुद्दां म्हजे कडेन खूब कडेन निगडीत आसात. हांव तांचे एकदांच न्ही, दोनदां न्ही, तीनदां न्ही, 4 न्ही, 5 फावटी म्हज्या प्रिय मतदार संघातल्या घरांनी हांव भितर गेल्लो आसा. हांवें अशें केन्नाच भेदभाव केले ना आनी मुखार हांव करचोय ना. पूण खंय तरी आज तांचें आसन हाल्लां आनी गोविंद गावडे फक्त 2 वर्सां भितर त्यांनी काही गोष्टी करून दाखयल्यो हें तांच्या पोटांक एखादे वेळ दुखलां आसतलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्यो सगळ्यो उक्ताडार हाडल्या अशें म्हाका दिसता. परत 2 मुद्दे. एक मुद्दो आतां हो जातीवाचक शब्द वापरले हो. दुसरो आशिल्लो की गाळी मारल्यो म्हणून. आतां गाळी मारप म्हणल्यारूच एक्झॅक्टली कितें करप? गाळी सवप, गाळी मारप, गाळी दिवप, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ताजेर विचार करपाची गरज आसा. गोविंद गावडेन केन्ना गाळी मारले ना. गोविंद गावडेन फक्त म्हज्या मतदारसंघान इंटरफियरन्स जावपाक जायना, आवाज चडयलो. आवाज चडोवपाकूच जाय आनी जो पर्यंत आवाज चडयना तो पर्यंत कांय जावपाक शकना. कारण म्हजो गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच मागणी आशिल्ली की ज्या सरकाराक हांव तेंको दितलो आनी तुका हांव तेंको दितलो, म्हज्या मतदारसंघान खंयच्याच मंत्र्यान किंवा खंयच्याच सत्य आशिल्ल्या आमदारान किंवा विरोधकान इंटरफियरन्स जावपाक जायना. कारण हांव समर्थ आसा आनी म्हाका ह्या सगळ्या लोकांची दुख्ख खबर आसा कितें ती. गोंयच्यो म्हजो राजकीय जी वाटचाल जी आसात ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक काटेरी वाटचाल आसा. म्हाका दिसता गोंयचो अशे तरेचो संघर्श करून एकटोय आमदार आज गोंयच्या विधानसभेन पावले ना. तरी आसतना आज ज्या कॉजा खातीर हांव झगडटा आनी झगडत आयिल्लो आसा त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना जर आडमेळी जर येतात जाल्यार म्हाका आवाज हो चडयचोच पडटलो. तुम्ही कितें म्हणटात? तुमी आवाज चडयलो, तुमी जाब विचारलो, तुमी गाळी मारली ना. गाळी मारली ना. मागीर अशी तरेन हें वृत्त येवपाक, बातमी येवपाक म्हणून जबाबदार कोण आनी उद्देश कितें? म्हणूनच हांवें म्हणलेलें आसा न्ही, हेका जबाबदार जर पयलीं जर कोण जर आसात जाल्यार एखादो ज्या पेपरान ही बातमी हाडली ताजो संपादक आसपाक शकता. ते संपादक काय ऑफिसांत बसून बेश्टोच बातमी बरोवपा ना, कोणी तरी सांगपाक जाय. किंवा ते कॅबिनेटाक तो एखादो आयिल्लो आसतलो, संजय जावन आयिल्लो आसतलो महाभारतांतलो, अशें जावपाक शकता. आनी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बरोवपा खातीर आनी त्यो आनी एक गोश्ट आसा लक्षांत दवर, हेडलायन मारलीच मारलीत पूण ताजेर अग्रलेख काडलो म्हणजे अग्रलेख रातयान जावपाक शकना. म्हणजे तुम्ही म्हाका एक गजाल सांगात, ही जी गजाल आसा ती तुमकां दिसना की कॅबिनेटाची भितरल्यानच लीक जाला म्हणून?
कोणीन केला पत्रकाराक दोष दिवप खूप सोपो असता पण लीक लीक जर जाला जाल्यार ताणें नांव घेवन हाडपाक जाय आशिल्लें न्ही. कोणीन लीक जर केलां जाल्यार ताचें नांव येवपाक जाय आशिल्लें. तेन्नाच ताका तथ्य आशिल्लें. जर खंयच्या मनशाचें किंवा त्या कॅबिनेटाक आशिल्ले एका मंत्र्याक चे कांयच तातूंत हितून नांव येना जाल्यार ते कशें वचपाक शकता. हांव त्या मंत्र्या भितर कसो तुम्ही जो वाद जालो त्या वादा कडेन कितें म्हणून पळयतात? झगडी म्हणून पळयतात काय फक्त कॅबिनेटा पुरतो वाद म्हणून पळयता काय तुमकां ते त्या घटनेंतल्यान मुख्यमंत्र्याचें लक्ष ओडपा जाय आशिल्लें? पण एक गोष्ट कशें आसा न्ही, हांवें मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भान हांवें सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा की म्हज्या मतदारसंघान टू मच इंटरफियरन्स जाता. कोणाचो? ह्या ढवळीकर ब्रदर्सांचो. कळ्ळें न्ही. आनी म्हजें कंडिशन एकूच आशिल्लें आनी हांव तें सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा. कारण एक गोश्ट म्हाका खूब दुखता. ज्या वेळाचेर 1999 ह्या ढवळीकरांक राजकारणाची श्रीगणेचो शिकोवणारो मनीस चिरपाक घालणारो मनीस होच मनीस आहा. ताजी कॅम्पेनिंग करणारी सगळी धुरा सांबाळणारो होच मनीस. आज मडकयचो प्रत्येक जो विरोधक आसूं किंवा समर्थक आसूं एकूच प्रश्न करता की गोविंद गावडेच्या प्रिय मतदारसंघान इंटरफियरन्स करपाची गरजूच कितें आसा? इंटरफियरन्स म्हळ्यार कितें जाता? एक गोष्ट जाता की म्हजो प्रिय मतदार हो सगळो शेतां आनी दोंगरांनी वसिल्लो म्हजो मतदारसंघ. ज्यो पांयवाटो आसात ताका रस्ते दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा. म्हजो मतदारसंघ आज कितली दशकां जालीं टँकराचेर डिपेंड आसा. आनी फाटले गेले त्या वर्साक हांवें सांगिल्लें आशिल्लें लोकांक की हांव एक वर्सा भितर उदक दितलो तें हांवें उदक दिवपाक यशस्वी जाल्लो आसा. प्लस बाकीच्यो साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर आज एकूच उदाहरण सांगता. अशीं खुबशीं म्हाजे कडेन उदाहरण आसा की टाकी आसा त्या इंजिनियरांक फोर्स करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काम स्लो कर म्हणून सांगप. दुसरी गोश्ट, जो आमदार जो PWD मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिता आनी ज्या वेळाचेर 3 मेंबर्स कमिटी जेन्ना इन द एब्सन्स ऑफ CM जाल्ली आशिल्ली होच मनीस ताजेर एडवर्स रिमार्क मारता की व्हेरीफाय वेदर द पॉप्युलेशन ऑफ द ST कम्युनिटी आर एक्झिस्ट ऑर नॉट. तूच ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिता आनी आफ्टर जेन्ना फायनान्शियल एक्सपेंडिचर तांकां सँक्शनाक वचपाक जाय म्हणजे फक्त आडमेळी हाडपाचें काम ह्या मनशान केल्लें आसात. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जो रस्ते आमचे हांवें म्हणिल्लें आसा की आमचे मतदारसंघाचे रस्ते दोंगरा वयर टँकर जर व्हरतलो आनी टँकराचें उदक इनबॅलन्स कशें जाता हेवूय तुमकां खबर आसा की टँकर वचपाक सुद्दां रस्त्याची इतली दुरदर्शा जाल्ली आसा. आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव झपाट्यान करपाक लागलो म्हणून हे सगळे काय कटकारस्थान काय कितें. आज तांकां खबर आसा की बाबा प्रिय मतदारसंघान आमचें आतां डाळ शिजपाना. कारण जें ह्या ढवळीकरांनी 20 वर्सांक शक्य जालें न्ही पळय न्ही तें गोविंदान 2 वर्सांत करून दाखयलें. एक गजाल सांगात एक दीस इज अ व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन कारण तुम्ही म्हळ्या की बातम्यो आयल्यो. बातमी येतकीर त्या जर बातम्या भितर तथ्य नाशिल्लें जाल्यार मगून मागीर दुसरे दीस पत्रकार परिशद घेवन तुमकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो अशें कित्याक म्हणपा जाय आशिल्लें? म्हणूनच हांव सांगता न्ही मोगू हे लाचारीचे पत्करलेले कार्यकर्ते ते पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते तांकां खबरूच ना कॉन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार कितें तें खबर ना. कारण तांकां कोणी तरी पेलना आनी ते उलयल्या आनी तांकां पत्रकारांनी सुद्दां खुबशे प्रश्न केल्ले आशिल्ले तांचे कडेन उत्तर ना. कारण कॅबिनेटांतले गोश्टीचेर पत्रकार परिशद घेवपा खातीर म्हणजे इतले हांची बुद्धी हांचें ज्ञान कितलें आसा हें आज दिसून आयिल्लें आसा. त्याच बरोबर म्हाका मोगोचेच न्ही काँग्रेसीन सुद्दां तो खवटणकार म्हणटा तो म्हजेर उलयलो आसा. 125 वर्सांची ज्या काँग्रेस पार्टीक एक हें आसा त्या पार्टी सारकेलो मनीस एक उलयता आनी म्हाका दिसता काँग्रेसीक भितरल्या गोटान कांय खबर ना म्हाजे माहिती प्रमाणे. पूण हे सगळे अज्ञानाच्या बारान किंवा म्हाजें एकूच आसा हांकां सगळी फूस आसा तुमी उलयात आनी त्याच तो मंत्री एक सांगता एका मिडियाक की आपणेन हांकां पत्रकार परिशद घेवपाक सांगत ना. तर मागीर पत्रकार परिशद खंयच्यान घेतली? एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन हें डिसिजन जालें. एक्झिक्युटिव्ह कमिटी डिसिजनूच जालें ना म्हणजेच हे सगळे पोशिंदे जावन आसात. तांकां पाकिटां मेळिल्लीं आसात आनी त्या पाकिटांच्या बळाचेर ते उलयले. ते म्हणटात तुमकां कॅबिनेटांतल्यान काडात म्हणून. कित्याक काडात? कारण कितें? म्हजो कारणूच तांचे कडेन ना. कारण कितें? अशें कितें घडलें की म्हाका कॅबिनेटांतल्यान काडपा खातीर तांच्यांनी डिमांड केल्लो आसा. अरे म्हाका कॅबिनेटान काडपा खातीर ह्या मोगून म्हाका निवडून हाडूना. म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वाघा सारक्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका निवडून हाडिल्लो आसा. म्हजे स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदारांनी म्हाका निवडून हाडिल्लो आसात. हे मोगूचे हे गोठ्यान बांदिल्ले सगळे बैल जावन आसात.
ते हाल म्हणटा ते हालतात, दोल म्हणटा ते दोलतात. तांकां तांचे पलीकडेन कांयच खबर ना. हे सगळें ट्युशन दिल्लें आसा, पूण ट्युशन दिवन सुद्दां तांकां कॉपी करून सुद्दां ते परीक्षेक बरोवपाक येना. ही त्या दिसाची दुर्दर्शा जावन आसा. एक गजाल आसा की तुमकां फाटले इलेक्शनांतले एक जायंट किलर म्हूण पळयतात, आनी आज तुमी जेन्ना म्हणटात की इंटरफियरन्स जाता आनी एक आडमेळी हाडपाचे प्रयत्न जातात, एक बरो प्रश्न विचारिल्लो हांव फेसबुकाचेरूच एकट्या मनशान की जेन्ना दिपक ढवळीकार आतां शिरोड्या आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हणटा, जाल्यार प्रियोळा भितर टांग कित्याक घालप? ते म्हाका कांय खबर ना तेंचें. फक्त कितें जालें न्ही, ह्या लोकांचें फावलां. 20 वर्सां जालीं हेंकां कोण जाप विचारणार नाशिल्लो. विश्वास सतरकराच्या वेळाचेर सुद्दां ह्या लोकांनी हेंच केल्लें आसा. ज्या वेळाचेर शिरोड्यान महादेव नायक सारको मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी पत्रकांतल्यान पळयताले की ह्योच सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात. हांव महादेव नायक किंवा हांव विश्वास सतरकर जावपाक शकना, हांव गोविंद गावडे. आनी राजकारणान जेन्ना येता तेन्ना हाताची 5य बोटां सारके नासनात हे आज तांकां कळून चुकिल्ले आसात. म्हाका वायट दिसता एकूच की ज्या मनशान हेंकां स्वप्नान सुद्दां केन्ना आमदार जातलो अशें म्हणून पळोवं नाशिल्लें, त्या मनशान रातीचे दीस करून म्हजेच फाटल्यान सुरी. अरे हांव म्हणटा न्ही, तुमकां सुरी जर घालपाक जर आसा जाल्यार कापसतात असले मुखार येवन तुमी उलयात न्ही रे. मुखावेल्यान घालात, हांवूय पळयता तुमी कितले आसात ते. हे म्हजी तांकां हांवें काल चॅलेंजूय दिल्ली आहा. 4 दीस जाले, कांय जावपाक शकना. कारण हेंचे कडेन फाटल्यान भोंकणारेच आसा. कारण म्हजे मतदारसंघान येतलो जाल्यार वाघाचे काळीज घेवन येवचें पडटा. कारण म्हजे तशे कार्यकर्ते आज तयार जाल्ले आसात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात. आज तुमकां दिसता का, आनी आडमेळीची प्रकरणां लावन विचारता, जेन्ना मोगो म्हणटा की ते शिरोड्या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले, तुमकां कितें दिसता की दिपक ढवळीकाराचो प्रियोळा वेलो दोळो किंवा मन गेला, काय हे 2 व्हड्यांचेर पांय दवरपा सारको प्रयत्न? पराभव हो आतां दिश्टी पडपाक लागिल्लो आसा. ज्या मनशान 10 वर्सां फक्त खुर्चीची फक्त उबूच भोगली. खरं म्हणल्यार हे सगळ्यो काही गोश्टी फाटले 10 वर्सांक जावपाक जाशिल्ल्यो. कारण तेजोच भाव PWD मिनिस्टर आशिल्लो. आज उदका खातीर रस्त्या लोकांक रडचें पडचें नाशिल्लें. अरे उदक जर तुमी दिवपाक जर शकना, हांव म्हणटा न्ही काही टॅक्निकल गोश्टी आसपाक शकता. हांव स्वता एक इंजिनियर, हांव स्वता एक कॉन्ट्रॅक्टर. पण तरी आसतना जर टँकरा वयलें जें उदक पुरवठो करपाचें हें सुद्दां हेंचे कडेन शक्य जायना. ही खरी शोकांतिका आसा. म्हणजे तुमी करतात कितें, तुजे इंजिनियर कितें करतात? फक्त इंजिनियरांक सांगून तांकां दबाव दिवपाचें. म्हणजेच ह्या लोकांचें कितें षडयंत्र आसा जाणटू. ह्या लोकांचें की उदक मेळना जाल्यार गोविंदाक गाळी मारपाची ह्या लोकांनी. अशे तरेचें हे लावालावी करण्याचें हे शिरोडेची गजाल तुमकां सिरियस दिसता, काय तुमकां दिसता की दिपक ढवळीकार परत प्रियोळा येतलो? हांवें सातत्यान म्हणिल्लें आसा ही सगळी ब्लॅकमेलिंगाची टॅक्टिक्स जावन आसा. सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसात. आनी तांच्यांनी त्याच पेपराचेर एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो की गोविंद गावडेक लागूनच आमी शिरोड्या मतदारसंघान कॉन्टेस्ट करता. अरे म्हणजेच गोविंद गावडे तुमच्या मोगो पार्टीपेक्षा श्रेष्ठ जालो त्या स्टेटमेंटा वयल्यान. तांणी हल्लीच स्टेटमेंट हाडला गोविंद गावडेक लागून. म्हणजे गोविंद गावडेच तुमकां नसाय कित्याक? अरे गोविंद गावडेक प्रियोळान काम करून दिवनी मरे. राजकारणांत तेन्ना तुमी येयात, परत कर तुमकां. अरे तुमकां हांवें 200 आनी 300 आनी 500 मतांनी वडोवना, तुमकां हांवें 5000 मतांनी खोले केल्ले आसात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ह्या लोकांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा न्ही रे. म्हणूनच तांकां भिरांत आसा. म्हणूनच त्या शिरोड्यान आनी एखादे वेळ शिरोड्यान जर जाळ जर शिजना परत एखाद्याचे येवपाक शकता. म्हणजे दोनी वड्याचेर पांय. म्हाका गोंयच्या लोकांक एकूच सांगपाचें आसा आनी शिरोडेचे खास करून लोकांक सांगपाचें आसा, हे डुप्लिकेशन जे पॉलिटिक्स जे आसत पळय न्ही ते आज बंद जावपाची गरज आसा. प्रियोळान ताका न्हयकारलेलो आसात. टाकयो वाटल्यो पूण उदक हाडपाक घालपा खातीर हेंचे कडेन टाक ना. जशे पिरोळान जशे हाल जाल्ले आसात तशे हाल परिस्थिती ह्या शिरोडे मतदार आपल्या आंगाचेर ओडून घेतले. म्हणून म्हजें आव्हान आसा, ह्या शिरोड्या लोकांनी अजून सावध जावचें. स्वाभिमान आनी अभिमान तुमी कोणा कडेन घाणान दवरचो न्ही, इतलेंच ह्या लोकांक हांव एक गजाल हे सरकार जे स्थापन जालें ते एका विशयी विचित्र फॉर्म्युलाचेर स्थापन जालें. आनी त्या हातूंत भितर तुमीय मंत्री जाले, सुदीन ढवळीकारूय मंत्री जालो. हो जो संघर्श आसा किंवा हें जें फ्रिक्शन आसा, तुमकां दिसना ज्या तरेन हें सरकार स्थापन जालां इट इज इनहेरंट इन दॅट? पळय एक गोश्ट लक्षांत दवर की ज्या दिसा सरकार स्थापन जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर पासून सगळें कितें सुरळीत वतालें. पूण ज्या वेळाचेर मध्यंतरी CM बरो ना जालो त्या थोड्यांक
वाळ येवपाक लायले, स्वप्नां पडपाक लागली मुख्यमंत्री पदाची. आनी तेजे बळांच्यान ही जी दुसपट जी सुरू जाली पळय न्ही, त्यो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी फक्त सत्ते खातीर, ह्या लोकांच्या भवितव्यांचे हांकां कांयच पडिल्लें ना. म्हजी एक साद एक गोश्ट आसा आनी सीएम बरो ना आसल्या कारणान ह्या लोकांनी फायदो घेतिल्लो आसात. म्हणून वाट्टेल ती विधानां करप. सरकारान जर तुमकां जर खरी जर कापस्ताद जर आसा न्ही रे, जाल्यार सरकारांतले भायर सरात आनी शिरोडे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा मरे. सरकारान रावन तुमी कितें चुट्टेचो सोरोप दाखोवपाक शकता? ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांचो एक आर्ग्युमेंट आसा की हे खंय तांचें फुटिरा आडचें इलेक्शन, कारण फुटीरतेचो कीड जी गोंयच्या राजकारणाक लागल्या ताजे आड खंय ते झगडटात. मोगोचे आमदार फुटिल्ले आसात, काँग्रेस तर त्यांचे स्वताचे आमदार म्हणून ते थंड बशिल्ले आसात. तर हेंकां रे बाबडे पळय कित्याक लागले ते? म्हणजेच यांचे भितर बरोच किडो आहा, हे सिद्ध जाल्ले आसा. तांकां मद मारिल्लो आसा पयशांचो. ताणें आज 22 वर्सां 20 वर्सां हे जे राजकारणात रावन कितें केलां पळय न्ही, ते 10% पर्सेंटेज आनी कमिशन घेता पळय न्ही, तेजो हो सगळो माद तांच्या मस्तकात चडिल्लो. तुमकां कितें दिसता? कारण अल्टिमेटली हें अलायन्साचें सरकार, अलायन्साच्या सरकारा भितर प्रचंड तडजोडी करची पडटात. पण हांवें इतली अलायन्साची सरकारां पयलीं इतली व्हडली तडजोडी करतना हांवें केन्नाच पळयलां. एक विचित्र अलायन्स आनी एक विचित्र तडजोडी चल्ल्या ह्या सरकाराच्यो. आज जेन्ना मोगोन ही भुमिका घेतल्या की स्वतांतल्या मेजर भारतीय जनता पक्षाच्या अगेन्स्टच वेंचणूक लडोवपाची, कितें जावचें अशें तुमकां दिसता? म्हाका एकूचशें दिसता आनी हांव सातत्यान तें उलयत आयिल्लो आसात. आनी हे भारतीय जनता पक्षाचे कॉल जावन आसात. ह्या लोकांक जे जर हो जर कितें जर करता जाल्यार सरळ काडून भायर दवरप. आनी हांवें म्हणिल्लें आसात, सरकार वडयतले मरे, पळय सरकार कशें वडयतात ते. वडोवनी न्ही सरकार, पळय कितें करपाक तें. मॅजीक नंबर जाय पडटा सरकार वडोवपा खातीर. फक्त धमकी दितात. अरे हेजे वेळेला तांचे कितले अल्टिमेटम तांच्यान दिल्ले आसात, तांकां प्रत्येक गोश्टी कडेन आतां एक्सपोज केल्ले आसात. हेंचे जर हें राजकारण जर लोकां जर खातीर जर आशिल्लें जाल्यार हो डिकॉक जो आसा पळय न्ही, तो शिरोड्यान केन्नाच वयचो नाशिल्लो. अभय प्रभू सारकेलो एक निवळ व्यक्ती तो थंय कॉन्टेस्ट करता आशिल्लो, कारण तांणी सायजेबल वोट्स काडिल्ले आशिल्ले. हे लोकांक सादें सुदें गोश्ट कळपाक जाय, हें गणित कळपाक जाय. म्हणजेच ही पक्ष जो आसा तो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांतलो हो पक्ष न्ही. पण म्हाका एक गजाल सांगात, मोगू जर फाल्यां सरकारांतल्यान भायर सरली जाल्यारय सरकार पडना म्हणटा तुमी? अरे बाकीचो पडटा तेन्ना पळय न्ही, सरूनच दाखयन तेंच्यांनी. फुडलें कितें करपा तें आमी पळयता. आमचे कडेन ती ताकद आसा सरकार कशें दवरपाचें आनी सरकार कशें सांबाळून दवरपाचें तें दाखोवन न्ही तांकां. कितें आसा तितून? अरे आयिल्ले दिसा कारणान फक्त सरकार उडयतले, सरकाराक धमकी. अरे ह्या गोंयच्या लोकांक निदान उरलेली 3 वर्स तरी आसा ती सुखान तरी काडूनी मागीर कितें जाता तें पळोवया. अरे प्रत्येक दिसा हे फक्त ब्लॅकमेलिंगाची राजकारण हें चलात न्ही तुमी सोडून. अरे तांच्यांनी अल्टिमेटम दिलो नाल्यार आमी भायर सरतले, अजून कांय जालें ना. म्हणजे हे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जावन आसात. जशे गोडा धोपे डोमळे चिकट्टात पळय न्ही, तशे सत्तेक लागिल्ले हे डोमळे जावन आसात. म्हाका मुद्दम ही गजाल जाणून घेवपाक जाय. आज जेन्ना तुमी ही भुमिका घेतात की मोगो गेल्यार सुद्दां सरकार कशें सांबाळपाचें तें तुमी पळयतात म्हणून, सरकार सारकी चलना. कारण जितल्याय मंत्र्या कडेन आमी उलयतात ते उघडपणान सांगतात की देर आर लॉट मेनी प्रॉब्लेम्स आनी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लेम्स, फायनान्स वायज प्रॉब्लेम्स. एक मंत्री म्हणून तुमी सातिस्वेत आसात? हांव सातत्यान हें सांगत आयिल्लो आसात. एज अ मंत्री म्हणून एक 2-3 म्हाका जर इंटरफेरन्स जर ना जाल्यार म्हजी जी कामां जी आसात ती सुरळीतपणान चलता. मनोहरभाई पर्रीकराचो म्हज्या फाटल्यान आशिर्वाद आसा आनी हांवें केन्नाच ह्या लोकां कडेन डिमांड केलें ना. कारण म्हाका गोंयच्या लोकां खातीर काम करपाक जाय. आनी म्हजी 3य डिपार्टमेंट जी आसात आज पर्यंत तरी ह्या डिपार्टमेंटाचेर कोणीनूच कितें उलयलो अशातले काही गोश्ट ना. जी म्हजेर जी मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी दिल्ली आसा ते हांव समर्थपणे पेलतां आनी पेलीत रावतलो. चुको ह्यो घडल्यार आमी चुको सुदारपाच्यो आसता. मनोहरभाई पर्रीकराचे आरोग्याची थोडीशी आमी जाणविकाय करपाक जाय. पूण हे सगळे काही गोश्टी आतां मध्यंतरी खुबसो त्रास जाल्लो हेंवूय हांव मान्य करतां. मंत्र्यांकूय थोडोसो त्रास जाल्लो, फायली थोड्योश्यो मुवमेंट जायनाशिल्लो हें आमी मान्य करपाक जाय. पूण तो तितलो टायम आशिल्लो. पण म्हाका दिसता आतां सगळे खुबश्यो काही गोश्टी जाग्यार पडिल्ल्यो आसात आनी खूब आनंद जाता की मनोहर पर्रीकर ज्या परिस्थितीन आज झगडलो आनी ताजे वील पावराक पूण ताज्या ह्या धाडसाक सलाम करपाक जाय.
आज मनोहरभाई सारकेलो मुख्यमंत्री आज गोंयाक लाभला ही खरीच गौरवशाली आज गोष्ट आसा. खुबश्यो काही गोष्टी करतात जाल्यार हें सरकार टिकपाक शकनाशिल्लें, ताका लागूनच आज आमी मुखार घेवन वतात. कारण ज्या परिस्थितीन आनी गोष्ट पळय, विरोधकांनी सुद्दां हाजेर उलोवपाक तांकां संदी ना किंवा तांकां कितें म्हणटा तो तांचे विशयी, कारण तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली, तांणी ऑपॉर्च्युनिटी ती गमयलेली आसा सरकार करता आसतना. तांकां अधिकारच ना म्हणटा तुम्ही. अधिकारूच ना उलोवपाक, कारण ते फेल न्ही. एक गजाल सांगात, तुमी एक कॉन्शियस डिसिजन घेतिल्लें फाटले वेंचणुकेक की तुमी अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडयतले म्हणून. फुडाराक तुमी कितें म्हूण पळयतात? कारण अपक्ष रावन सदांच वेंचणूक लडोवप कितली सोयीस्कर, आनी खंय तरी हांव खंयच्या पक्षा कडेन वचपाचो किंवा खंयच्या दिशेन वचपाचो हो प्रश्न विचारना, कारण खूब टायम आहा. पण तुमकां दिसता की अपक्ष रावन करप चड बरें काय खंयच्या तरी एक पक्षाचो आलाशिरो घेवप चड बरें? त्या गोष्टीचेर आज पर्यंत हांवें कांय निर्णय घेतले ना. म्हजो निर्णय घेतला ते कार्यकर्त्यांनी आज पर्यंत घेतिल्ले आसात. फाटले फावटी भारतीय जनता पक्षान म्हाका तिकेटीची ऑफर दिल्ली आशिल्ली, पूण म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेरूच हांवें सराक एकूच सांगिल्लें आशिल्लें, हांव भारतीय जनता पक्षाची तिकेट घेवपाक शकना. तशें म्हाका काँग्रेसीनूय तिकेट दिवपाक थरलेली आशिल्ली. तांकां हांवें सांगिल्लें, आपूय म्हजे बरोबर आयले, सगळ्यो ज्यो पार्टी आसात त्यो सगळे जाण तुमचे म्हऱ्यांत गेल्ले आशिल्ले. पूण म्हजो एकूच स्टँड हांवें घेतिल्लो आशिल्लो की ह्या फावटी हांव अपक्ष कॉन्टेस्ट करतलों. मुखावेली जेन्ना पळय राजकारणाचे फुडले 3 वर्सांचे अपक्ष कित्याक? कारण तो सिच्युएशन आनी वेळूच तसो आशिल्लो. तें सिच्युएशन जें आशिल्लें पळय न्ही तें तशेंच आशिल्लें. आनी कारण कित्याक सांग, म्हज्या मतदारसंघाची प्रत्येक मतदारसंघाची विचार कितें आसात, तांचे पल्स कितें आसात ते हांवें पूर्णपणेन जाणून घेतिल्ले आसा. आनी म्हणूनच हांवें तो निर्णय घेतलो, खंयच्याच पक्षा कडेन लगाडी न पडता. कारण पक्ष आसलो किंवा कोणाचें सरकार असलें एंटी इन्कम्बन्सीज आसात, ताचे डायरेक्ट एकाचे नेगेटीव म्हजेरूय विसर जावपाक शकतालो. म्हणून त्यो काही गोष्टी ताचे वेळाचेर त्योय काही गोष्टी बाजू आशिल्ल्यो. एक म्हत्वाचो प्रश्न जो हांवें फाटले 3 हेडोनाक 3 वेगवेगळ्या मंत्र्यांक विचारला आनी ताचेर म्हाका उतरां मातशी कन्सिस्टंट मेळ्ळ्या, तुमकांय विचारता. लोकसभा इलेक्शनाक तुमी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारां खातीर प्रचार करतले काय कितें? हय फूल फ्लॅश करतले? फूल फ्लॅश तुमी तांच्या माचयेर चडटले? हांव माचयेर चडटलो. यू आर व्हेरी व्हेरी क्लीन अबाउट इट. सी आय एम व्हेरी ट्रान्सपरंट पर्सन. कळ्ळें न्ही, हांव भारतीय जनता पक्षाच्या माचयेर चडटलो. लास्ट म्हाका सांगात, हो प्रश्न सदांच येता, मनोहर पर्रीकार ज्या दिसा सावन बरें ना जालें त्या दिसा सावन येता की ह्या सरकारांतल्या चडशा जाणांनी तेंको दितना लेटर दिल्लें की ओन्ली इफ मनोहर पर्रीकर इज द चीफ मिनिस्टर म्हणून. तुमची राजकीय आनी मानसीक हें कशी आसा की फाल्यां जर दुसरो कोणी मुख्यमंत्री निवडपाचो जर प्रश्न आयलो जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? इवन हांवें सुद्दां लेटर ऑफ कन्सेंट तशेंच दिलें. तेच पूण म्हजें एक प्रामाणीक मत आसा आनी हांवें सगळे मनोहरभाई पर्रीकाराक सुद्दां सांगिल्लें आशिल्लें, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, पूण तुमी जर मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जर दितले जाल्यार तुमच्या पक्षांतलो आसपाक जाय, तो कोणूय दिवचो, हांव ताचो स्विकार करतलो. यू विल बी ओपन फॉर एनीबडी? आय विल बी ओपन फॉर एनीबडी, बट ही शूड बी फ्रॉम द बीजेपी केडर. आनी फाल्यां समजा ताणें कोणा आयात करून जर मुख्यमंत्री केलो जाल्यार? नो, आय वोंट बी देयर. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट? आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट. सो भायल्यान हाडून जर कोणाक मुख्यमंत्री केलो अजिबात ना, तुमी ह्या सरकारा बरोबर आसचे ना? आसचे ना, कशेंच आसचे ना? कशेंच आसपाना. सो जो आसपा जाय तो बीजेपीच्या भितरलो आनी बीजेपीच्या केडरांतलोच आसपाक जाय, हाजेर तुमी सामके क्लियर आसा? क्लियर आसा. लास्ट म्हाका सांगात, प्रियोळा खातीर, कारण प्रियोळ हो असो मतदारसंघ जंय खूब राजकीय नेते घडले बी आनी खूब राजकीय नेत्यांची कारकीर्द सोंपली बी. मतदारसंघाच्या दृश्टींतल्यान जो कार्यकाळ आतां उरला, तुमची 3 मेजर प्रोग्राम्स कितें? एक म्हणल्यार म्हजें पयलें स्वप्न आसा की हो प्रियोळ मतदारसंघ जो आसा सो उदकाच्या टँकरा पासून मुक्त करपाचो. आनी तें म्हाका दिसता हांव ऑलमोस्ट ह्या 3 वर्सां भितर आतां करतलो अशी म्हाका एक आशा आसा. दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट, म्हजो मतदारसंघ हांव आशिल्ले रस्ते हांव बांदिना. हांवें एक ध्यास घेतिल्लो आसा की ज्या लोक आज रस्त्या पासून कितलेशे वर्सां वंचीत आसात त्या लोकां कडेन म्हाका रस्ते पावोवपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका कोणाचे पांय धुवन सुद्दां जर उदक जर पिवपाक जर जाय जाल्यार हांव तें पितलो, कारण म्हाका त्या मतदारांच्या दोळ्यांतलीं दुख्खां येवपाक जायना.
कारण ती दुःख कितें म्हणल्यार ती हांवें काळजान दवरलेलीं आसात. त्यांच्या प्रत्येक जिवना भितर हास्य हें आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर हांव मुखार सरिल्लो आसा. आनी तिसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार शिक्षण. जें शिक्षण मनशाक एका गरुड झेप घेवपाक किंवा आकाशाक गवसणी घालपा खातीर तुका स्वप्नाक एक उभारी दिता, तें शिक्षण सुधारपाक जाय. आनी त्या संदर्भान म्हजे मतदारसंघान ज्यो शाळो ज्यो आसात, जी हायस्कुलां आसात सरकारी, आज हांवें 80% ह्या शाळांचें इम्प्रुवमेंट केल्लो आसा. आनी भुरग्यांक हांव घडयत आसतना वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी हें एकमेव स्वप्न आसा. म्हजें स्वप्न एकूच आसा की म्हज्या मतदारसंघांतलो प्रत्येक मतदार हो वाघा सारको जगचो, हें म्हजें स्वप्न आसा. लाचार जावन जगचो. लाचार जावन जगचो न्ही. आनी त्या लाचारीचे विरुद्धूच हांव आज निवडून आयिल्लो आसा. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू सर.